नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवखेडे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सावयवेऱ्या माडाच्या कोयणांत शिरकला बिबटो। वन खात्या कडल्यान बिबट्यांक वाटावपाचें चल्ला यत्न, पूण बिबटो घेना सकयल देंवपाचें ना। दिवचल शहरांतली चिल्ड्रन पार्कां जावपाक लागल्यात फूल। शाळेक सुटी आशिल्ल्यान पार्कांत वाडल्या भुरग्यांचो किलबिलाट। रवींद्र भवन कुडचड्या भरतली कावी आर्ट कार्यशाळा। मेच्या 22 ते 26 मे मेरेन उक्ती आसतली कार्यशाळा। मोले राष्ट्रीय महामार्गार बायक आनी टेम्पो मदीं भिरांकूळ अपघात। बायक चलोवपी गंभीर जखमी। दिवचलच्या नारायण झाडिये महाविद्यालयां खातीर 42 लाख खर्चून बांदतल्या नवी लायब्ररी खासदार निधींतल्यान मेळ्ळ्या मंजुरी। आनी रसायन वापरून पिकयल्ली भाजी सोडून लोकांक आतां जाय ताजी गांवठी भाजी। देखून वाळपयकार परत देंवल्यात शेतांत। सरकारूय करता जायती मजत। वाळपय विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची माहिती। आता खबरो विस्तारान। सावयवेरे कुयना वाठारांत माडाच्या कोयणांत एक बिबटो अडकून उरलो। ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याक मेळ्ळे उपरांत रान अधिकारी घटना थळार पावले। तशेंच रान अधिकाऱ्यांनी ताका देंवोवपाचो यत्न केलो, पूण तो बिबटो माडाच्या कोयणांतल्यान भायर सरपाक तयार ना। लोकांच्या सुरक्षे खातीर पुलिसांक घटना थळार हाडून दवरल्या। दिसान बिबटे भायर येवपाक सोदिना। 3 ते 4 वळां पळयतले। रातच्या वेळार बिबटो सकयल देंवपाची शक्यताय आसा, अशी म्हायती रान अधिकारी दीपक तांडेल हांणी दिली। म्हजें नांव दीपक तांडेल। सो सकाळी अरावंड 8 o'clock म्हाका कॉल आयलो की एक सावयवेऱ्या कुर्णान बिबटो माडार चडला। माडार वचून कवळ्यान बसला। सो अकॉर्डिंगली हांवें इमिजिएट म्हाज्या स्टाफांक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी ताबडतोब आमी जाग्यार पावले। जाल्यार सद्या सिच्युएशन अशें आहा की तो कवळ्यान रावला आनी डे टायम जाल्ल्या कारणान हो बिबटो आहा लेपर्ड तो नॉक्टर्नल। सो डे टायमाक खूब कमी चान्सीस आहा की तो आपल्या आपूण देंवन सकयल देंवतलो। आमी ट्राय करता, पण माड आसल्या कारणान आमकां आनी दुसरें कितें रेस्क्यू एक्टिविटी करपाक मेळना। जेणे करून आतां आमी हांगा वेट करतले आनी रात जायसर पळयतले कशें कितें सिच्युएशन, आनी आमी जाता तितले प्रयत्न करतले रेस्क्यू करपाक। आतां पब्लीक सेफ्टी खातीर कितें उपाय आहा तुमचो? पब्लीक सेफ्टीक आमी ऑलरेडी पुलिसांक कळयल्लें आहा आनी आमचो स्टाफूय आनी आतां येवपाक आहा। सो पब्लिकांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्या वाठारान मातशें ताका डिस्टर्ब करचो न्हू, जेणे करून तो आपल्याकूनच देंवन रानान वचचो। दिवचल शारांतलीं चिल्ड्रन पार्कां सध्या फूल जावपाक लागल्यात। सद्याक शाळांक सुटी आशिल्ल्यान चिल्ड्रन पार्कांनी भुरग्यांची गर्दी आनी किलबिलाट वाडल्या। भुरग्यां वांगडा तांचे पालकूय गार्डनांनी येतात। सांजेच्या वेळार तर गार्डनांनी गर्दी दिसून येता। हावसिंग बोर्ड, नायक नगर आनी पालिका इमारती कडल्या गार्डनांनी सदांच गर्दी दिसून येता। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या जोड पालवान रवींद्र भवन कुडचड्याक 22 ते 27 मे मेरेन सागर नायक हांच्या नेतृत्वाखाला कावी कला कार्यशाळा घडोवन हाडटले, अशी म्हायती थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी दिली। गोंयची आदली कला तिगोवन दवरपा खातीर ही खाशेली कार्यशाळा आयोजीत करतले। देखून चडांत चड लोकांनी हे कार्यशाळेंत वांटेकार जावचे अशें आवाहन लेगीत तांणी ह्या वेळार केलें। इट इज फॉर्म ऑफ रेकॉग्नायजेशन। सो म्हाका दिसता हो आर्ट जो आमचो गोंयचो आसा हो तेणें चालू दवरला। हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। आनी कुडचड्यार येवन भुरग्यांक शिकोवपाक तो फुडें सरला। जशें सांगलां की 22 ऑनवर्ड्स हांगा रवींद्र भवनां आमी शिकयतले, तेन्ना लोकांनी हेजो फायदो घेवचो।
भुरगीं 16 and above, not below 16 and above हांकां हो वर्कशॉप आसा आनी इट इज फॉर लिमिटेड पिरियड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस असो आमी थारायल्लो आसा. आनी ताजे खातीर ऑनलायन एप्लिकेशन फॉर्म आमी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान करतले सो दॅट दे कॅन फील इट ऑनलायन. पयलीं म्हणल्यार कुडचडेचे BJP आनी BJP युवा मोर्चाक हांव अभिनंदन करता की हो कावी आर्टाचो वर्कशॉप तुमी घेता म्हणून. आनी कुडचडे सारक्या भागान आर्टाचें एक आर्ट कावी आर्ट म्हणल्यार कितें हे वर्कशॉपाच्यान कळटलें. सो कावी आर्ट म्हणल्यार फर्स्ट सांगपाक म्हणल्यार कावी म्हणल्यार आमची तांबडी माती आनी तांबडी मातये पासून जाल्लें हें आर्ट ओरिजिनल गोवन आर्ट फॉर्म जो वण्टींचेर पळोवपाक मेळटा, देवळांनी जावं पयलींच्या घरांत पळोवपाक मेळटा. सो तो काळानुसार मरतालो. हांवें काम करपाक सुरवात केली 2019 तेचेर नवी पद्दतीन सुरवात केली. मातये वांगडा म्हाजो जो खेळ आशिल्लो आनी मातये वांगडा म्हाजें जें उलोवप आशिल्लें तें म्हाका दिसता आयज आमचो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां कळ्ळें. आनी आर्ट आमचें कितकें रीच आसा आनी कल्चराचेर आमचो कितको इंडियन टच आनी जावं इंडियन गव्हर्मेंट कितको बरे नजरेन पळयता हें आमकां आयज प्रूव जाल्लें आसा. आयतारा मोले राष्ट्रीय महामार्गा वयल्या धोकादायक वळणाचेर बायक आनी टेम्पो मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे अपघातांत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला. ताका लागून उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत भरती केला. कुळ्या पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. दिवचलच्या नारायण साठे महाविद्यालया खातीर खासदार निधींतल्यान 42 लाख रुपया खर्च करून स्वतंत्र लायब्ररी बांदतले. ह्या प्रकल्पाक मंजुरी मेळ्ळ्या अशी माहिती महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजेंद्र कुमार सोयकार हांणी दिल्या. ही लायब्ररी झांटये कॉलेजी सयत सरभोंवतणचे विद्यार्थी आनी वाचकां खातीर उक्ती आसतली. झांटये स्पोर्ट्स संकुला कडेन ही लायब्ररी बांदतले अशें प्राचार्य कुमार सोयकार हांणी सांगलें. The independent library block which will be coming adjacent to this building. Very next hall is coming, a big hall, library hall, which will be open not only for our students, it will be open for the people from surrounding areas, the students from surrounding areas. So we are indeed grateful to BAU on behalf of the management and teaching, non-teaching staff and students. I would like to formally express my sincere thanks to BAU for considering our request and sanctioning. It is already in the process. The tendering process is going on. भायल्या राज्यांतल्यान भाजी गोंयांत विक्रे खातीर येता. ही भाजी रसायनीक सारे घालून पिकयतात. हाचो परिणाम भलायकेचेर जाता. हे खातीर आतां वाळपयकार परत भाजी वेवसाया कडेन वळटात. ताज्या भाजयेक बाजारांत खूब मागणी आसा. तशेंच सरकारूय अशा वेवसायिकांक तेंको दिता आनी ह्या वेवसायांतल्यान स्वयंपूर्ण जावपाक आदार दिता अशें वाळपय विभागीय कृशी कार्यालयाचे कृशी अधिकारी विश्वनाथ गांवस हांणी सांगलें. संजीवनी साखर कारखाना बंद पडून लेगीत आदी केल्ले उसाच्या कापणेचे पयशे सगळ्या शेतकारांक दिल्ल्याचो दावो करीत आपल्याचेर केल्ले आरोप फटीचे आसात अशें स्पश्टीकरण कंत्राटदार आवेटिनो मास्करेनस हांणी दिलां. मात जे 161 शेतकारांक आर्थीक मजत दिवपाची उरल्या ती लेगीत मेळपाक जाय. देखून समाज माध्यमांचेर आरोप करपाचे टाळचे अशें आवेटिनोन ह्या वेळार म्हणलां. ह्या वर्साक आमी लय लावस धाडलो गव्हर्मेंटान फॅक्टरी बंद उरतली सरकारान आमचे भितर उलोवप जालें आनी पर्याय सोदून काडटना सरकारान म्हणलें 5 वर्सां म्हळ्यार ही फॅक्टरी 5 वर्सां भितर तुमचो नवो पर्याय दिता. पूण सद्या तरी फॅक्टरी सारकी जायना. तेन्ना उसाचे पयशे तुमकां आमी कंपेन्सेट करतात 3,280, 2,600, 2,400, 5 वर्सां तुमकां पयशे दितात. तितून भितर तुमी ऊस राखून दवरपाचो आनी तुमकां ऊस लायला ना जाल्यार कितें टेम्पररी क्रॉप हें घालपाचें पूण पडोन जमीन दवरपाना. जमीन तुमी कल्टिवेट करीत रावपाचें आनी आमी तुमकां कंपेन्सेट करीत रावले 5 वर्सां भितर तुमकां इथेनॉल प्लांट मेळटलो. हो पर्याय म्हणून तो सरकार करूचे ना म्हणून तुमकां आमी कंपेन्सेट करता तो PPP तत्वाचेर चलतलो. पूण
आमकां पर्याय जातलो सरकारा कडेन आमी हें मान्य केलें कित्याक सद्या तरी फॅक्टरी सारकी नासली आनी फॅक्टरी ऊस घालपा पर्याय वयर व्हरून ऊस दिवपाकूय आमकां शक्य नासलें आनी जेन्ना 19 दिसांक लयला ऊस धाडलो तेन्ना आमी शेतकऱ्यांनीच मारून धाडलो आमीच तळी अरेंज केल्ली फॅक्टरी कडेन एकूय तळी नासली अशा टायमार टिकी कितें जाता की आमी खंय तरी ऊस मारून आमी तांकां नागयता फटयता आतां सोशल मिडियाचे आरोप जाताना आमकां कांय विचारप जालो ना आनी कांय लोक आमकां ब्लॅकमेल करपाक पळयताले तर सद्या तेंची आमी अपेक्षा फुलफील करूंक शकली ना प्रत्येक वर्सा आमचे कडेन कितें तरी तेणी डिमांड घालो तो डिमांडाक शक्यच ना आमकां कित्याक आमी मारतना हें जाता जाम जाता आनी तुमकां आनी खंयची कितें दिताले हे म्हटल्यार काही लोक सॅटिस्फाय ना तेणी हें चालू केलं आनी हांव कितें म्हणटा सरकारान आमकां फटयलें ना सरकारान आमकां 3 वर्सां पयल्या वर्सा 12.5 कोटी सुमार आमकां कम्पेन्सेट केले 3 वर्सां 30 कोटी सुमार शेतकारांक दिले म्हणजे बारीक कोण आसता तें मोठें धरून पण आमची सरकाराची मागणी आसा सरकारान हें करतना 5 वर्सां भितर तुमकां आपण फॅक्टरी म्हणजे ऊस रोवपाकय पर्याय दितलो इथेनॉल प्लांट घालून दिला एक उतर दिली पूण उतरा प्रमाणे आतां सद्या 3 वर्सां आमकां हें मेळना कितें सपोर्ट प्रायज मेळना आनी ते वयर सकयल कोणी शेतकार जाता तांची एक कंप्लेन दी म्हटली कितें चुकून जाल्यार आमी तें करेक्शन करून दिता आमी सरकाराकूय ब्लेम करलो मुख्यमंत्र्यान आमचे हो मोठो उपकार केला कित्याक अशी स्कीम हिंदुस्थाना भितर खंय ना फुल्ली आमी कम्पेन्सेट केलें आमी सॅटिस्फाय जाता पूण आमची मागणी आसा की एक इथेनॉल प्लांट कंपनीन आमी हें केलो जाल्यार फुडली 5 वर्सां तरी आमकां कम्पेन्सेशन मेळचें ना त्या टायमार आमची धंदो चालू उरपाक जाय ही आमची मागणी आसा पावसाळ्या पयलींच्या देखभालीच्या कामांकडेन आडनदर जाल्ल्यान दिवचल म्हालांतल्या कांय सरकारी शाळांनी अंदू पावसाळ्यांत समस्या उप्रासपाची शक्यताय आसा सरवण सयत कांय शाळा इमारतींच्या पाख्या वयले नळे फुटल्यात मात ते बदलूंक नात हेर देखभालीची कामां करपा कडेन आदनदर जाल्या पावसाळ्या सयत नवीन शिक्षणीक वर्स लागीं पावलां शिक्षणीक वर्स सुरू जावच्या पयलीं देखभालींची कामां केलीं ना जाल्यार पावसाळ्यांत ह्या शाळांनी पावसाची गळटी लागपाची भिरांत उप्रासल्या हांव सद्या कारापूर पंचायत वाठारांत आसा पावस लागीं पावलो तरी लेगीत दिवचल म्हालांतल्या चडशा सरकारी शाळांच्या देखभालीची कामां अजून जावंक नात कारापूर पंचायत वाठारांतले एके शाळेच्या इमारतीचे पाखे तर एके वाटेंतल्यान उक्ते आसा पावसा पयलीं ह्या पाख्याची दुरुस्ती जाली ना जाल्यार पावसा वेळार घसघसून उदक भितर घालपाची शक्यताय आसा हे शाळे प्रमाणेच दिवचल म्हालांतल्या हेर कांय शाळांची अशीच अवस्था आसा खादी मंडळा कडेन आशिल्ल्या येवजण्यांक खूब बरो प्रतिसाद मेळटा देखून गोंयभर अशा तरेची जागृताय शिबीर आयोजीत करपाची मोख दवरून आमी वावुरतात अशें स्पश्ट मत खादी मंडळाचो वांगडी रॉकेझिनो डिसूजान मांडलें खादी मंडळा अंतर्गत येवपी सगळ्या येवजण्यांचो लाव खासा करून आयच्या तरणाट्यांनी घेवचो अशें आवाहन कुठ्ठाळेचो आमदार तशेंच खादी मंडळाचो अध्यक्ष आंतोन वाझान ह्या शिबिरा वेळार केलें आमच्या MLA बाबा अतल वाझाक कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एक सरकारान एक खादी बोर्डाचो पोर्टफोलियो दिलो आहा आनी हे उद्देशीन हांव एक मेंबर आहा खादीचो सो म्हाका खूब उमेद दिसली आमच्या चेअरमॅनान आनी MLAन हो खादी बोर्डाचो प्रोग्राम आमच्या पंचायत लेवलाचेर आज हिंगा घेवन हाडला आनी हांव देवटकर म्हणटा आमच्या सरपंचाक तेंच्या सगळ्या पंचायत बॉडी की हो एक लोकां मदें पावोवपाक हो एक प्रोग्राम खादीचो सो तेणी आमकां एक संदी दिली आनी हो कार्यक्रम मुखार व्हरपाक तेन्ना हांव एक मेंबर आमी पळयताय डायरेक्ट आमचो चेअरमॅन जो इतलो कोशिश करता प्रत्येक लोकांच्या घरान पावोवपाक कित्याक हितून जायत्यो स्कीम आहाय आनी आमचे इन्स्पेक्टर आहाय खादीचे तेय येवन तुमकां सगळ्यांक दाखयतले आनी एक पाटी कारजंतान आमच्या चेअरमॅनाक आनी MLA कारजंतान ते बरोबर म्हणटा हो स्वेग सगळे कडेन तो पावयता आनी तेच भाशेन हांवें म्हणला ते भाशेन पंचायतान तेजो फायदो घेयला आनी हो लोकां कडेन आमचे वेलसांवपाली पंचायताक सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच हांकां कालजांतान ती बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज हांगासर तांणी वेलसांवपाली हो प्रोग्राम करून हाडलो खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्डाचो आनी लोकांक जी फॅसिलिटी कितें आमच्या खादी बोर्डान मेवता त्यो आमकां लोकांक पावोवपाक जाय आनी एक्सप्लेन करून सांगप आमच्या डिपार्टमेंटान कसली स्किमी आसा त्यो सांगपाचें म्हटल्यार खुशी भोगता तरी आसतना म्हाका जाय आमचे जे यूथ
ते फुडें येवपाक जाय कित्याक हे चडशे म्हाका सामकें यूथ फुडें येयले जाल्यार आमकां चड बरें पडटलें कित्याक तुमकां खबर आसा सगळे आमचे गोवोरमेंटा कडेन सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जायना ताका लागून ह्यो स्किमी दवरल्यो आसा आनी स्किमीचे म्हाका दिसता आमचे जे युथान तशें बाकीच्या लोकांनी हो फायदो घेवपाक जाय की कसलोय बिजनस करतलो जाल्यार आमचे आतांच पावून सांगलां आनी आमचे उमेशी आमचे म्हजो स्टाफ जे आसा तेवूय तुमकां एक्सप्लेन करून सांगतले कसले कसले आमचे स्किमी आसा त्यो पूण हांव मागतां की आमचे यूथ आनी फुडें सरपाक जाय ज्यो ज्यो स्किमी जावं म्हाका दिसता एवढ आमचे कितलेशे यूथ आसात आनीक हे डिपार्टमेंटाक 50 लाख सुमार आमी सँक्शन करता कसली तरी तुमी स्कीम काडपाक जाय कसली तुमकां स्कीम घेवपाक जाय जाल्यार 50 लाख देखून आमी हे स्किमींतल्यान आमी लोकांक दिवपाक शकता हांव मागता तुमी सगळ्यांक फुडें येवचें आनीक ज्यो स्किमी कितें आसा त्यो तुमी लोकांच्या घरांनी पावयच्यो अशें म्हणून मागणी आसा ऑल गोवा लेवलाचेर पयलीं फाटीं हांवें सांगलेलें तुमी केन्नाय कोणाकूय तर तुमकां जाय एक अवेरनेस कॅम्प बी घेयलो आमच्या खातीर बोर्डाचो जाल्यार आमी एनी टायम येवन आमी हो तुमकां पावोवपाक शकता हांव मागता तुमी बाकीचे पंचायतान ऑल गोवा लेवलाच्या पंचायतान असोच तुमी अवेरनेस करचो आमचे स्टाफ आमी केन्ना खंयच्याय टायमार रेडी आसतले हो तुमच्या विलेजान पावोवपाक चिखले तशेंच सांकवाळ दर्यांतले ना नपयत जावपी विंडो पॅन ऑयस्टर म्हळ्यार करपांचें संरक्षण करपाची खर गरज आसा अशें मत NIOचो आदलो विज्ञानीक बबन इंगोळे हांणी ह्या थळाची पळोवणी केल्या उपरांत उक्तायलें शेनवारा चिखले दर्यान व्हडा प्रमाणांत मेळपी करपां काडपाक लोकांनी केल्ली गर्दी पळोवन बायोक्रुसेडर्साचो वांगडी सिरिल फेर्नांडीसान आक्षेप हाडिल्लो जैव विविधतायेचो सांबाळ करपा खातीर ह्या करपांचें संरक्षण करात अशें आवाहन लेगीत सिरिल फेर्नांडीसान ह्या वेळार केलें की सगळ्यांनी आमचे चिखलेच्या बागान पळय एक्सप्लॉयट अटॅक पळय जाले एक एसॉल्ट कशें म्हणून जाता ह्या वाठाराचेर जे पळय लोक आतां येवन आमचे विंडो पेन ऑयस्टर ज्यो ब्रीड जाता ते काडूं लागल्या हांव आयज चड हॅप्पी की डॉक्टर बबन इंगोले आमचे मदें आयज येयला हो एक सायंटिस्ट जाणें आमचे वांगडा ह्या विंडो पेन ऑयस्टर्साचेर भरपूर स्टडी केल्ली आहा आनी आमकां गायड करीता लास्ट 10-20 वर्सांक आमी परत एकदां रिटेरेट करता की जशें आज तेणें सांगलां की हो जाग्यार आयज हें बीं किल्लोता 10-12 वर्सां उपरांत प्लीज आमकां हेल्प करा हें बीं जीव जावपाक आनी जिवारसून एक सारकी बॉडी जावन बिल्डअप जावपाक बीं हें काडली जाल्यार हे परत तेच आमी रिटर्न पळय आहले तेच पोजिशनार पावतले लेट दीस थिंग नेचर्स गिफ्ट गेट रिवायव्ड प्रॉपरली आयज हांगाच न्हू चिखलेत न्हू इवन सांकवाळ विंडो पेन ऑयस्टर्स परत जिती जावपाक लागल्या सो आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय आनी हें आमचें एक दायज आमकां निसर्गान फुकट दिल्लें दायज हें आमचें गोंयकारपणाचें सो हें तर आमी सांबाळपानाय जाल्यार आनी आमी गोंयकारपण म्हणून फायदो ना आमी गोंयकार हो गोंयकारपण राखताय म्हूण Window pan is very important because there are very few sites are left in India, and Goa is luckily to have West Coast. We have very few sites, and Goa we are luckily to have it because window pan is very sensitive, and it also is very close to the sister species of the pearl oyster. These also have pearls. If you ask these people, if they open 100 shells, at least 5 of them they will have natural pearls, and those natural pearls are medicinally very important. They are used in Chinese medicine and earlier even in Indian medicine, traditional medicine they were used. So that is one thing. Eating, of course, meat is very healthy, quite high protein content is there in that. But importantly, they make a habitat for other organisms. So it becomes a house for others also. They also live it, allow other also to live it, and it becomes a colony. So therefore, if you allow them to remove it, you are destroying the house also, and you are not allowing others also to come in. So that is important. सांगे वाठारांतले संगमेश्वर तीर्थक्षेत्राचेर खंयच्या खंय अस्थि विसर्जन करताले ताका लागून थळाव्या लोकांनी अस्थि विसर्जन एकाच सुवातेर करपाचो निर्णय घेतला हेर कसलीच विधी करपाक दिवचे नात अशें नगरसेवक संगमेश्वर नायक हांणी सांगले तशेंच ते सुवातेर तक्ते बसोवपाचोय निर्णय जाल्लो आसा ह्या वेळार देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले हांगा बी वेगळे जाय जाल्यार अवश्य करपाचेंच कारण की हांगा आमगेलो शंकर शंभू आसा
एकच सज्जन म्हणजे एकच सज्जन की रिकॉर्डिंग चालू आसा तारी मुखार सरला हांवें हें म्हागेलें मत म्हणिल्लें तुमकां हांवें पयलीं सांगलां म्हागेलें मत म्हणून कमिटीचो म्हणजे हांगा अस्थी विसर्जनाचो अध्यक्ष जालो सुप्रज कारण सगळ्यांनी एक मतान ठरयल्ले कडेन आसा आज गांवच्या लोकां बरोबर मिटींग घेतली कडेन आसा आनी गांवच्या लोकांचे सगळे सहकार्यान की हांगा अस्थी विसर्जन जावपाचें हें डिसिजन आमी कावन्सिलरान नाल्यार तेणें नाल्यार हांव लागींचो 8 नंबर वॉर्डांतलो म्हणून हांवें डिसिजन घेतलें न्ही. ह्या वाठारांतल्या लोकांनी समस्त लोकांनी हांगा एक जावन डिसिजन घेतिल्लें आसा की हांगा अस्थी विसर्जन जावचें म्हणून. आनी बिंग एज अ कावन्सिलर लोकां बरोबर रावप, लोकांची मनां राखप, लोकांचें मत मानप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आनी आमी ते दोगांय कावन्सिलरांनी हें मान्य केल्लें आसा की बाबा तुमचें मत मान्य करतात आनी हांगा अस्थी विसर्जनाचें आमी मान्य करतात. जाल्यार अस्थी विसर्जन आतां खंय जावचें कारण की सांग्या वयले जे लोक आसात तांकां अस्थी खंय विसर्जन करप हें तांकां खबर आसा. पूण जेन्ना भायले लोक कोणी येता जांकां दिसता की आपली अस्थी विसर्जन हांगच्या ह्या संगमेश्वराची तिरार जावचें जाल्यार ताका कांय खबर नासता. म्हणून ताणें तें वेवस्थीत रितीन करचें, त्या पर्टिक्युलर जाग्यार वचून करचें म्हणून हांगा एक बोर्ड लागतलो म्युन्सिपालिटी थ्रू, कळ्ळें तुका न्ही. आनी थंयच त्याच जाग्यार पर्टिक्युलर जाग्यार तें अस्थी विसर्जन जातलें. तो जागो बी रेक्टिफाय जाल्लो आसा, लोकांनी सांगिल्लो आसा की ग्रामस्थांनी सांगिल्लें आसा की त्या जाग्यार करचें म्हणून. दुसरी गोश्ट अशी आसा की सातत्यान जे लोक भायले हांगा येतात कळ्ळें न्ही, बाबा ते आयले जाल्यार कोणा विचारतले म्हणून अशें हांगा संगमेश्वराचो जो उत्सव जाता, जेन्ना जेन्ना शिवरात्री हांगा उत्सव जाता ताका एक कमिटी आसा. तीच कमिटी हांगा अस्थी विसर्जन कमिटी म्हणून कन्सिडर केल्ली आसा, जाचो अध्यक्ष जावन आसा सुप्रज तारी. सो मुखाल्ले जे कितें अस्थी विसर्जनाचे जे प्रोसेस आसतलो तो सगळो त्या कमिटी थ्रू जातलो, ज्या कमिटीक हांव बी आसा म्हणटकीर त्या कमिटी थ्रू जातलो अशें हांव तुका सांगूं सोदतां. कारण की लोकांलें जें कितें आसा एप्रोच आसा की हांगा अस्थी विसर्जन जावपाक जाय म्हणून तशेंच जातलें. दैनिक गोमंतक आणि बालभवन हांच्या जोड पालवान माणकुल्या भुरग्यां खातीर आयतारा समर कॅम्प घडोवन हाडलो. बालभवनाच्या सालान चल्ल्या ह्या समर कॅम्पान भुरग्यां खातीर योग, कला, नृत्य, काणी सांगप ह्या सारकेली कार्यशाळा भुरग्यां खातीर घडोवन हाडल्यो. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी भुरग्यां बरोबर मोगाळ संवाद सादीत तांकां मार्गदर्शन करून फुडारा खातीर प्रोत्साहन दिलें. पळयात. मला फक्त एकच सांगा, बाहुबली पिक्चर ज्यांनी तयार केला त्या दिग्दर्शकाचं नाव कोण सांगा. व्हेरी गुड. किती शाळेत व्हेरी गुड. समर कॅम्प 2023चं आयोजन या ठिकाणी बालगृहाच्या मजा करपाक आयल्या न्हू, आवाज येना. कदम प्लेट कदम मला कोणतं Yes, very good. 4, 5, 6, 7. Forward rotation. Okay, start. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. Next rotation upwards. Only first half. Okay. बालभवनचे संचालक दयानंद सावळे साहेब, गोमंतकचा कर्मचारी वर्ग, सचिव अरुण, महेश आणि शिक्षक, पालक, मी कुठल्या भाषेत बोलावं? तुम्हाला मराठी आहे सगळं ना? तुम्ही मराठी शिकता, कोकणी शिकता की इंग्रजी शिकता? मराठी शिकणाऱ्या मुलाने हात वर काढा. कोकणी शिकणाऱ्यांनी हात वर काढा आणि इंग्रजी शिकणाऱ्यांनी. वा, तर तुम्हाला सगळ्या भाषा येतात, किती छान. मी तुमच्या एवढा होतो ना तेव्हा मला कुठलीच भाषा येत नव्हती. आता किती हुशार झाले मुलं. वा, आम्ही ती समयी पेटवायला ठरवलं, मुलं धावून आले. वा, तुमच्यामधला उत्साह ना आमच्या वेळी असा उत्साह नव्हता. आम्हाला आता हाताला धरून ओढून उभं राहायला लागायचं.
हुशार खरंच मी अशी हुशार मुलं पाहिली होती. आम्ही कुठं कुठं फिरतो पण गोव्यामध्ये जी हुशार मुलं असतात ना तशी आम्ही कुठंच नाही. खरंच तुम्ही आधीपासून हुशार होतं की आता हल्लीच हुशार झाला हातावर म्हणून सांगा. हातावर सर्वात हुशार मुलं हाताकडे मुलगा किंवा मुलगी वा वा आणि पाठीमध्ये बसलेलं हुशार नाही का वा. बरं मला एक सांगा तुमच्या आज खालीकडं तुमच्या कोणाकोणाच्या घरांमध्ये वर्तमानपत्र येतं कंचे मुलग्याच्या घरात आम्ही सगळं पेपर येतो येतात हातवर काढा पेपर आहे ना वाचपाचा पेपर आहे ना न्यूजपेपर आहे ना गुड गुड. आणि जांच्या घरात येणार नाही आणि फाल्या सांगा पण बाबा सांगा बाई म्हाका आमच्या घरात पेपर येवपा जाय कितें गो सांगतले मुगो सीएमची प्रश्न जाय प्रश्न विचारला आमचो पणजेचो रस्तो केन्ना सारको जातलो हां जातलो काय जाय पणजे बरी जातली मागीर गुड. तुम्ही सामकी व्हडले जाता की सामकी नेटान व्हडली लिडर जावपा जाय वेगवेगळे क्षेत्रांत कोण इंजिनियर दोतोर ते करूनय बी बरी लिडर गोंय पळय आसा आमचे ते ल्हान ते बरें करपाक जाय सगळ्यांनी हां सामकें तुमकां तुमी हांगा सगळीं आयली बरीच तुमची पालक आयल्यात सामकी ग्रेट. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.